वातावरण आज खूप उत्साहाचे वातावरण सगळे देशभर आसा आणि जाची आतुरतेन आमी वाट पळयताली म्हणजे रामाचे देवूळ केन्ना जातले काय म्हणून ते साध्य जावपा खातीर आनी 4-5 दीस उरल्या। सगळे आमचे भारतवासियांचे एक आदर्शन आनी एक आमचे आराध्य दैवत अशें आमी रामदेव भगवान राम नाल्यार तुमी वेगळ्या वेगळ्या नांवान ताका आमी वळखतात। तेन्ना खूब बरें दिसता की आज जेन्ना हांगा इतले उत्साहाचे वातावरण आसा प्रत्येक देवळाची कमिटी प्रत्येक वाड्यार लोक कितें नाल्यार कितें कार्यक्रम ह्या सणाच्या निमित्तान आमी करूंक सोदता। सगळेच आमी अयोध्येक वचूंक शकना पूण एक वातावरण जाची आमी सदांच वाट पळयताली की देव रामाचें देवूळ केन्ना जातलें काय म्हणून आनी आज ते साकार जावपा वता आनी त्या खातीर प्रत्येक देवळाच्या कमिटीनी आपले हातून दीपस्तंभ कोण पेटयतलो कोण दिवे पेटयतले कोण महाप्रसाद घालता कोणे प्रोग्राम दवरल्या कोणे फॅन्सी ड्रेस दवरल्या रामाची मुर्त्यो खूब जाणांनी केल्या। सो अशें दिसून येता की सगळ्याक आज देशभर एक राममय वातावरण जालां आनी एक मनीस सुद्दां न्ही आनी खंयचो धर्माचो पर्टिक्युलर धर्माचो न्ही जाल्यार प्रत्येक धर्माचे लोक ह्या सणान मेळून आमचे बरोबर हातभार लायता आमचे बरोबर काम करता आमकां फोन करून सांगता आमी कितें करूंक शकतात काय म्हणून। सो असो सगळ्यांक एकठांय हाडपी असो आमचो देव राम आनी ताजे भोंवतणी आमी सगळे आज काम करता आसतना खूब उमेद दिसता। आज सगळी देवळाची कमिटी आसा हांगा सगळे लोक आसा म्हणजे बायलांक इतली कामां आसा घरा कडेन पूण ह्या कामा खातीर ह्या मोठ्या उत्सवा खातीर सगळेच आपले हातभार लायता हे खूब बरें दिसता। सांगूच खरें दिसता म्हाकाच न्ही आनी सगळे आज मोदी की गॅरंटी हे एक हॅशटॅग न्ही हे एक हें जावन पडलां आनी प्रत्येक कडेन आज वता की मोदी साहेब जो कितें उलयता जो कितें सांगता तितलें करून दाखयता आनी हाजे पयलीं आमी पळयलां की 370 जावं रामाचें देवूळ जावं जाल्यार कसलेय गोश्टी जावं ट्रिपल तलाक जावं खंयच्योय गोश्टी जावं CAA लॉ जावं सगळे हे ताणें जितलें सांगिल्लें तितलें आज ताणें साध्य करून दाखयलां आनी एक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून म्हाका खूब अभिमान दिसता की ह्या पार्टीन हांव काम करता आनी आमचो जो लिडर आसा तो आज इतलें काम करता म्हणजे अरावंड 70-75 ताची एज जाल्या तरी पूण तो इतल्या नेटान सगळ्या देशांक एकठांय हाडपाचें काम करता। आमची इकॉनॉमी सगळ्यान वयर व्हरपाचो प्रयत्न करता एक विकसीत भारत जावचो भारत विश्वगुरू जावचो आनी 2047 आमी सगळ्यान मोठे राष्ट्र आनी सगळ्यान पावरफूल राष्ट्र जावचें हाज्या खातीर तांचें जें कार्य आसा तातूंत आमी सगळे सहभागी जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता आज देशाक युनायट करपा सारके आज कार्यक्रम आज सगळ्या कडेन घडटा। आमचे सगळे आमचे भारतीय आसा ते आमचे अयोध्येक जे राम मंदिर जाता ताचे बद्दल खूब उत्साहीत आसात आनी त्या दृश्टीन 14 तारखेच्यान म्हणजे कालच्यान मकर संक्रांतीच्या निमतान आमचे जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आसात जे श्री नरेंद्र मोदीजी हांणी स्वच्छ तीर्थ हो जो हेजें अभियान सुरू केलां त्या दृश्टीन आज आमी सगळी भारतीय जनता पार्टी वास्कोची आमचे आमदार दाजी साळकार हांच्या अंडर मंदिर क्लिनींग म्हणजे ओरुलेचें जें दत्त मंदिर आसा ते साफ करपाच्या मोहिमेक लागल्या। हे पयलें देवूळ आमी घेतलां वास्को आनी ही अभियानां आसा पळय ती एका वाटेन आमकां लोक एकठांय हाडटात। देवळां आमची देवळाचे जी देवळां आसा ती जनरली साफ जरी असली तरी जेन्ना सगळीं येवन बारीक बारीक गोश्टी क्लीन करता तेन्ना एका तरेची पॉझिटिव्हिटी ह्या अभियानांतल्यान येता। स्वच्छ भारत सुरू करतकच आज मोदीजीन स्वच्छ तीर्थ हे जें अभियान घेतलां हाजेर दिसून येता की मोदीजी कितले बारीकसाणेन आमच्या म्हणजे जे मेन आसा ताच्या बद्दल कशें एक तरेचें इन्स्पिरेशन दितात ते कित्याक मंदिर जावं अभियानां आसता पळय तेन्ना लोक एकठांय येवपाची गरज आसा आनी खंय तरी मोदीजी ह्या दृश्टींतल्यान सगळ्या लोकांक एकठांय करून एक कसलें तरी काम बरें समाजा खातीर करून घेता। त्या खातीर आज आमी हांगा सगळीं जमिल्लीं आसा आनी आमचें हांगा अभियान सुरू जाल्लें आसा। महिलांचो सहभाग सदांच आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या दृश्टीन तरी आमचो महिलांचो सहभाग खूब आसा। हांगा आमच्या बरोबर ज्यो सगळ्यो गांवांच्यो महिला आसा एका उल्यार सकाळचो आदेश तुमकां खबर आसता सगळ्यांक रांदपाचें आसता घरांतलें काम आसता पण सगळे एका उल्यार सगळ्यांनी येवन हांगा कामाक हातभार लावपाचो जो संकल्प घेतला तातूंत दिसून येता की पक्षाच्या दृश्टीन आनी आमचे जे प्रधानमंत्री आसा तांच्या बद्दल जो खूब आदर आसा म्हणजे आज एक देशा खातीर खरो तळमळीन वावुरणारो एक नेता आमकां मेळ्ळा आनी ताज्या खातीर ताच्या एका उल्यार लोक उमेदीन भायर सरता ते खरीच बरी गजाल जावन आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.